लागणूक वळख महाबळेश्वर दत्ता सैल. जल्म 1945. जल्मस्थळ माजाळी कारवार. पिरायेच्या 17व्या वर्सार ते फौजेत भरती जाले. नोव्हेंबर 1963 ते नोव्हेंबर 1964 ह्या काळांत ते संयुक्त राष्ट्र संघाचे वतीन इस्रायल इजिप्त हांचे मदल्या तंट्यांत शांती सैनीक म्हूण पॅलेस्टायनांत वावुरले. 1965तल्या भारत पाकिस्तान हांचे मदल्या झुजांत पंजाब हुसेनीवाला सॅक्टरांत तांणी वांटो घेतलो. फौजेंतली जीण सोंपले उपरांत तांणी गोंयांत येवन हांगाच राबितो केलो. पलतडेचें तारू, तरंगा, काळी गंगा, अदृश्ट, अरण्यकांड हीं तांचीं उजवाडाक आयिल्लीं पुस्तकां. तांच्या तरंगा हे कादंबरीक साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळा. आपणाले अणभव विश्व उतरांच्या माध्यमान जितें जिवे करपांत तांणी सामान्या भायलें यश मेळयलां. लागणूक ह्या पाठांत तांणी झुजा मळा वयलो एक प्रसंग चितारला. झुजांत मनशाचोच न्हय तर मनीसपणाचोय संहार जाता. पूण हो संहार चल्ला आसतनाय खंय तरी मनीसपणाची पण्टी संथरेन पेटिल्ली दिसता. मेजर विश्वनाथ गुळी लागून घायाळ जावन झुजा मळार पडिल्लो. उंच मातिल्ल्या तणाच्या आडोशाक रावन तो दुस्मानाचेर फारपेट करतालो. थंयच ताच्या पोटाक गुळी लागली आनी तो तणांतच पडलो. पुराय रात आकांताचो रणसंगर चलिल्लो. फांत्या पारार दुस्मान फाटीं सरत धांवत वचूंक लागले. ते सरशीं आमचें सैन्य तांचे फाटीक लागलें. जखमी जाल्लो मेजर मात तसोच तणांत पडून रावलो. एके वाटेन ताका आपूण झुजा मळार मुखार वचूंक पावलो ना म्हूण खंत भोगताली, तर दुसरे वाटेन तागेल्या जिविताचें मरण आड झूज चलिल्लें. झुजा मळार येवंक भायर सरचे पयलीं पलटणीचो मुखेल कर्नल सिन्हा हाणें म्हणिल्लें, बंदुकेंत निमाणी गुळी आसासर आनी निमाणो जवान उबो आसा मेरेन आमकां झुजचें आसा आनी जैत मेळोवचें आसा. हीं उतरां विश्वनाथाल्या कानांत घूं घूं घुंवतालीं आनी अभिमानान हड्डें भरून येतालें. हय, आमी खऱ्यांनीच जिवार उदार जावन झुजले. तें पळय, आमचें सैन्य दुस्मानाचेर घुरी घालीत मुखार वचत आसा. रणगाडे, तोफखानो आनी हेर तुमखां पळय कशीं दुस्मानाचेर उजो ओंकतात. निमाणें जैत आमचेंच आसा, पूण हांव मात... गायांतल्यान बरेंच रगत व्हांवन गेल्लें. परत परत घुंवळ येता अशें ताका दिसतालें. निकतोच सुर्या उदेल्लो आनी ताचीं कवळीं किरणां चोंय वाठारार पातळिल्लीं, पूण एकाय सवण्या सुकण्याचो आवाज नासलो. खंयच जित्या जिवाची सुलूस नासली. चोय वटेनच्या रुखांच्या आंगार फारफेटान आनी बोंबगुळयांनी जाल्ले घाय दिश्टी पडटाले. तांचे शेंडे बाविल्लेवरी दिसताले. अशीं कुशींचीं शेतांय फारपेटान लासून गेल्लीं. निकतोच झुजाच्या तडाख्यान भियेवन गेल्लो तो वाठार पडंग तिठ्यावरी भिरांकूळ दिसतालो. एके वटेन जखमेची दूख सोंसनासली, परत परत घुंवळ येताली आनी दुसरे वटेन विश्वनाथ चिंततालो, हो सैमाचो आनी मनशाचे जिणेचो विद्वाट खऱ्यांनीच गरजेचो आसलो व्हय? हो सुर्या कसलोच भेदभाव धरिनासतना उदेंत आनी अस्तंत दिकांनी सगले कडेन उजवाड घालता.
हो वारो शिमेचें बंधन मानिनासतना व्हांवत रावता. ही धर्तरी तुटून येवन जल्मली आनी हून तापिल्लो गुळो कशी आशिल्ली तेन्ना तिचेर कोणाचो शेक चलतालो, खंयच्यो शिमो आसल्यो. मागीर हो देशांदेशांचो वेगळेचार कोणें मांडलो, ह्यो शिमो कोणें आंखल्यो. आनी आतां ही देशां मदीं अर्थ नाशिल्ली दुस्मानकाय आनी झुजां. आपल्या देशाचो अभिमान आसप ही बरीच गजाल. आपल्या देशाची राखण म्हणल्यार आपले स्वतंत्रतायेची आनी आपले संस्कृतायेची राखण. पूण हें सगळें राखतना झूज खऱ्यांनीच गरजेचें आसा व्हय? ना, सामकें ना. पुराय देशांनी भावपणान एकचारान आनी मोगान जियेल्यार हो रक्तखेव जावचोच नासलो. मेजराक भोव थकून गुंगी आयिल्लेवरी जाली. सपनिल्लेवरी तो आपल्या गांवघरा पावलो. ताचो एकलोच भुरगो, ताची बायल ताच्या दोळ्यां मुखार उबी रावली. ताका दिसलें, आतां हांव हांगाच सोंपलो जाल्यार कितें करतली. तांचें कशें जातलें. झूज म्हणल्यार केदो व्हडलो विद्वाट संवसाराचो, सैमाची आनी मनशाचे नीज जिणेची केदी नासधूस. आतां वताची खरसाण वाडिल्ली, तानेचो सोंस लागिल्लो, ताळो तानेन सुकून आयिल्लो. ताणें कश्टान कमराक बांदिल्ली उदकाची बाटली सांसपिली. तातूंत 4-5 घोंट तरी उदक आसुंये ताका सू जालें. तें उदक आपल्या जिविताची संजीवनी कशें ताका दिसलें. ताणें भोव कश्टान कमराक बांदिल्ली बाटली सोडवून हातांत घेतली. इतल्यान कोणाची तरी दुख्खाची पिरंगणी ताच्या कानार पडली. ताणें कान दिलो. कोण तरी लागींच वायट कारावरी पिरंगतालो. मेजर विश्वनाथ भुंयेरच घसटून मातसो मुखार सरकलो. ताणें तण कुशीक सारून पळयलें. एक जवान थंय जखमी पावन पडिल्लो. तागेलो एक पांय रगतान भरिल्लो आनी दिसतालें घुवळेंतल्यान तो आतांच सावचीत जाला. ताचें तोंड मेजराक दिसलें. तो ताका वळखलो. हो जवान आमचेच पलटणीचो. काल मेरेन आमच्या वांगडा दुस्माना आड झुजतालो. ताका दिसलें हांव एक अधिकारी आनी तो म्हजो जवान. ताचें बरें वायट, ताचें हीत पळोवचें ही म्हजी लागणूक. ह्या उदकाचेर ताचो पयलो अधिकार. भोव कश्टान भुंयेचेर घसटत घसटत मेजर त्या जवानासरी गेलो. आपल्या हातांतली उदकाची बाटली ताणें त्या जवानाच्या तोंडाक लायली. जवानान आपलो हात उखलून बाटलेचें तोंड धरलें आनी सगळें उदक तो घटा पियेलो. उदक पियेतकीर जवानाच्या तोंडार चैतन्य खेळिल्लेवरी ताका दिसलें. तें पळोवन मेजराक भोव समाधान भोगलें. पूण दुसऱ्याच खिणाक थकिल्ल्या, ताणेन तरशेल्ल्या मेजराचो जीव खासावीस जालो. साबूत वतां वतां ताणें आपली तकली भुंयेर तेकयली.